एकला छलो करून 26 सीट हाडूंक सोदतले बीजेपीक सध्या 4 मतदारसंघाचो मोठो ताप जाला. तातले एक सिटींग एमएलए सभापतीचो. काणकोण कशे तरी एकदाचे निस्तारले. इलेक्शनाक म्हयनोय उरिल्लो ना आनी बीजेपीच्या कांय मतदारसंघांनी आजून उमेदवारांचे कोफुसांव सुटना. सोमारा कोर कमिटीचे बसकेंत मतदारसंघाचेर चर्चा जाली. मात दोनूच उमेदवार क्लियर जावंक पावले. 21 पयलींच क्लियर जाल्यात. उरिल्ली 15 नांवां दिल्ली गेल्यात ती ही: पेडणे राजेंद्र आल्लेकर, सांतांद्रे रामराव वाघ, मडगांव भाई नायक, परवरे गुरू पावसकार, काणकोणा विजय पै खोत, सावड्डे गणेश गांवकर, परये विश्वजीत कृराणे, वाळपय सत्यविजय नाईक, मडकय प्रदीप शेट, केपे प्रकाश वेळीप, कुमारजुव्या पांडुरंग मडकयकर, मये अनंत शेट आनी प्रवीण झांटये, सांताक्रूज हेमंत गोलतकर आनी गिरीश उसकयकार, फोंडे संदीप खांडेपारकार आनी सुनील देसाय आनी प्रियोळ विश्वास सतरकर आनी संदीप निगळे. सोमारा स्टेट इलेक्शन कमिटीन लिस्ट क्लियर केले. मया बीजेपीक उमेदवार थारप सोंपें ना. 3 राऊंड चर्चा जावन सुद्धा उमेदवाराचेर एक मत जायना. मये खातीर अनंत शेट आनी प्रवीण झांटये मदीं रेस चल्ल्या. अनंत शेटाच्या कार्यकर्त्यांनी सध्याच्या आमदाराकच तिकेट दिवची म्हूण नेट धरला. दोनूय नांवां निमणे दिल्ली धाडपाचे थारले. सांताक्रूज 2 नांवां आसात: हेमंत गोलतकर आनी गिरीश उसकयकार. होबळेक कडेक काडलो. मडगांवांत 4 नांवां आशिल्लीं. उरले भाई नाईक आनी शर्मत रायतुरकर. निमणे भाईचें नांव क्लियर. प्रियोळा अपक्ष गोविंद गावडे आदलो सभापती विश्वास सतरकर आनी निगळे धरून 4 जाण रेसीन आशिल्ले. सांजे मेरेन विश्वास आनी निगळे रेसीन उरले. वादाचे आनी उमेदवारीचेर चड दावे आशिल्ले सगळे मतदारसंघ 11 जानेराक क्लियर करतले. बीजेपीची संसदीय समितीच नांवां क्लियर करून डिक्लेअर करतली. नांवां जी कितें पळय आसा न्ही, जाचेर सिलेक्शन कमिटीन हें जाल्लो आसा, ती नांवां सगळीं आतां बोर्डाक वतली आनी थंयसून डिक्लेअर काय थोडे कडेन एक गेला, थोडे 2 आसत, थोडे कडेन 3 आसत. हय, सिंगल सुद्दां असले जाल्यार ताचे अप्रुवल बोर्डा कडल्यान घेवचे पडटा. नाही, तुमकां सांगले नाही, काय कडेन 2 नांवां गेले आसत, काय कडेन एक गेला. मयासून 2 नांवां गेले. बीजेपीच्या कांय आमदारांनी प्रचाराक नेट धरला. सांग्यार सुभाष फळदेसायान घराघरांनी वचून प्रचाराक सुरवात केल्या. आता प्रत्यक्ष तिकीट मेळ्ळ्यानंतर दुसरो दौरो सुरू जाल्लो आसा. अर्द्यार आयिल्ले आसा. आयज आमी 4 पंचायती केल्यो. कावरे पिल्ला, रिवणा, वाडे आनी नेत्रावळी भागांतल्यान प्रचंड असो प्रतिसाद आमकां कार्यकर्त्यांचो आनी मतदारांचो मेळटा. निश्चितपणान आमी 5000 पेक्षा चड मताधिक्यान आयज निवडून येवपाची शक्यता आसा. कारण संपूर्ण सांगे परिसरा भितर आमी जे विकासाची लाट हाडिल्ली आसा, विकासाची गंगा म्हणटा ते खरे प्रमाणान आमी आयज पळयतात. 40 वर्सांक जितको विकास जालो ना तितको हांव छाती ठोकपणान सांगपाक शकता की ह्या 4.5 वर्सांच्या दरम्यान जाल्ले आसा. आमदार काब्रालान कुडचड्यार प्रचाराचो नाल फोडलो. देवाचे दर्शन घेवन तो प्रचाराक भायर सरला. हांवें जे जागृत देवस्थान आसा थंय नाल धरून फाल्यांच्यान आशिर्वाद घेतला आनी फाल्यां सकाळच्यान आमचो भाजपाचो प्रचार करून हे कुचळे सीट जे इतले मोठे संख्येन लोक जाले हांगा आज एक उतराचेर, तेंची उमेद, तेंचे सगळे बरेपण आज सगळ्यांनी दाखयल्लें आसा आनी येता ते भारतीय जनता पार्टीचे सीट हे निश्चित जाल्ले आसा अशें दिसता. आनी तशेंच म्हाका खात्री आसा की हे 5 वर्सां जे कामां आमी केल्लीं आसा भारतीय जनता पार्टीन आनी हांव आमदार जाल्लो आसा, ते कुचड्या वयले लोक खुबशीं कामां जावंक नाशिल्लीं ती आतां जातली. पूण एक खात्री आसा की आज भारतीय जनता पार्टीचो जो लास्ट टायम लीड आसलो तेजे परस चड लीड दिवन हो सीट आमकां हांगा कुचड्यात दितले. फुडले टर्माक म्हणजे जी ऑनगोईंग काम्स आसा, खुबशीं ऑनगोईंग काम्स आसा ती कंप्लिशनान येतले. आतां मेरेन बीजेपीन 21 क्लियर केल्यात. उरिल्ली 15 सोमारा दिल्ली धाडून दिली. बुधवारा सांजे गोवा आनी पंजाब आनी गोंयची नांवां क्लियर करून डिक्लेअर करतले. तो मेरेन मये, सांताक्रूज, फोंडे आनी प्रियोळ 4 कॅन्डिडेट हुमकळे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.